शेक पॉलिसी क्लियर करपाची फॉर्मालिटी सरकारान केली। 2016 ते 2019 3 वर्सां आदलीच पॉलिसी। टुरिस्टांक शेकांनी बायो टॉयलेट फॅसिलिटी दिवचीच पडटली। शेकाच्या लायसनाची फी प्रत्येक कॅटेगरीत सादारण 20 ते 30% वाडयल्या। मडगांव आनी पणजे टुरिझम खात्यान जिल्लो पावण्यार ड्रॉ काडून 20 शेक्स वाटले। टुरिझम खात्यान उत्तर गोंयांत 259, दक्षिण गोंयांत 109 शेक वाटले। Tourism policy for erection of shacks on beaches जी 13-16 असली तीच आमी चालू केली। रिप्लिका बहुतेक तशी आसा एक्सेप्ट GCZMAन पाळोलें बिचाचेर जे 3 शॅक्स असले ते डिसअलाव केले आणि कांदोळी आणि कलंगूट ह्या स्ट्रेचाचेर जे शॅक्स असले ते शॅक्सांची संख्या जास्त आसा आणि त्यामुळे दे वर प्रेसिंग फॉर रिड्युसिंग इट, पण रिड्यूस केल्यार थोडे योग्य जावचे ना। त्यामुळे ताणें मागीर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गव्हर्मेंट ताणें तो नंबर एका वर्सा खातीर मेंटेन केल्या। दे वील रिव्यू इट नेक्स्ट इयर आफ्टर द conclusion of or completion of season. 33 number 17 उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयाक सरकारी शेक शुक्रारा वाटले। North Goa we have started draw of lots for the allotment of beach shacks from 10 AM onwards. Till now I have completed 9 stretches has been completed and 10 stretch of Fountain is going on. So thereafter remaining stretches will be taken and entire full draw will be today only. Total कितले allot जातले? Total 259 checks in North Goa. 173 आम्ही आज केले। Due to this policy there were 4 less shacks in Majorda, 1 less shack in Benoli, 1 shack less at Fatrade Varga, 1 shack less at Welsound, 1 less at Sernabati and 1 less at Zalod. शेक वाल्यांचो इशू निमणे जाग्यार पडलो। उरिल्ल्या शेक वाल्यांकूय खंय सरकारान शेक पॉलिसी खाला घेवचे। The allotment is going as per plan. There is no hanky-panky work going on with the allotment. It is very transparent and some of our boys have been out of these lotteries while I am in the lotteries for the inside the lotteries for the first time. I am successful, but it does not mean that being a leader I am successful. My other boys are out, so government has to do something to add these genuine shack owners to the list, and in future they should make a policy where all the genuine shack owners are adopted into this policy and they can become part of the shack business. And so South Goa zala no, it was very transparent and conducted as per shack policy and as per High Court order. Bureau report prudent. स्कारलेट केसीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन केस सीबीआयक दिवंक टायम काडून पुरावे ना करपाक चान्स दिलो म्हूण प्रकरण पीएमओ मेरेन पावलां। पीएमओन ही कंप्लेंट फुडल्या एक्शनीक गोंयच्या खात्याक मार्क केल्या। आपले सर्गेस्त चलयेक न्याय मेळचो म्हणून स्कारलेटाच्या आवयन प्रकरण पीएमओ मेरेन पावयल्लें। सीबीआय कडेन पुरावे नाशिल्ल्यान स्कारलेटाच्या खुनाच्या केशींतले दोगूय आरोपी निर्दोश सुटल्यात। 18 फेब्रुवारी 2008 केस स्कारलेट किलिंगाची कूड अंजुणे दर्यावेळेर मेळिल्ली। गोवा पोलिसांक जमना जाल्ल्यान केस सीबीआयक दिल्ली। 23 सप्टेंबर 2016 वट्ट 8.5 वर्सांनी चिल्ड्रन्स कोर्टान ह्या केशींतल्या दोनूय दुबावितांक पुरावे नाशिल्ल्यान सोडले। आता स्कारलेटाची आवय फियोना मॅक्युओनान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे कचेरेक न्याय दिवचो म्हूण अर्ज केला। And under the protection of the police and the politicians, these people had got enough time after the death of Scarlett Keeling for the destruction of all evidence. They destroyed the evidence, and due to lack of evidence, right, in this particular case, the accused were acquitted. So I do understand with clarity that courts don't look into a piecemeal representation by the prosecution.
the prosecution must prepare the complete case to the satisfaction of the court. And in this case, the full case has not been presented. That is why we had written to the Prime Minister for his intervention. Now, the Indian Penal Code is very clear that if one man commits a crime and another person assists him in destruction of evidence for the purpose of shielding the criminal, then such a person is liable for prosecution and for an appropriate punishment under law. Prime Minister's office has responded that they have received our communication and they have forwarded the matter for action as per law. So we hope that some developments may take place now. फियोनान पीएमओ केल्ल्या अर्जात बाकीच्यांबरोबर आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचे नाव घेतला. केस पयली मर्डर म्हूण नोंद करपाक आनी मागीर सीबीआयक दिवंक हिस्पा भायर कळाव करून आरोपीक पुरावे ना करपाक चान्स दिलो म्हूण तेन्नाचे मुख्यमंत्र्याचेर आरोप. ते दाखोवपी डॉक्युमेंट तिणें पीएमओक पावयल्यात. 28 मार्च 2008 गोंय विधानसभेत विरोधकांनी केशीचेर जाब विचारलो तेन्ना आपणे स्कारलेटाची केस सीबीआयक दिल्ल्यान ताचेर कांयच उलोवचो ना म्हूण त्या वेळचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सभाघरांत सांगिल्ले. आतां हो डॉक्युमेंट पळयात. स्कारलेट केस सीबीआयक दिवपाचें नोटिफिकेशनूच सरकारान 2008 6 मायाक काडिल्लें. सभाघरांत जाप दिले उपरांत वट्ट 40 दिसांनी. स्कारलेटाच्या आवयचो पीएमओक अर्ज. स्कारलेटाच्या खुनाक जबाबदार लोकांक सोदून केस चलोवची. केशीचे पुरावे ना करतल्यांक सोदून तांचेर केस चलोवची. गुन्यांवकारांक पुरावे ना करपाक वेळ दिवपी अधिकाऱ्यांचेर केस चलोवची. पीएमओच्या कचेरेन फियोनाचो हो अर्ज फुडली एक्शन घेवंक गोंयच्या खात्याक धाडला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयांत सहकार क्रांती फक्त काणी जाल्या. सहकार सेक्टर सामको लॉसात चल्ला. सहकार क्षेत्रातल्या मोठ्या अर्थीक संस्थांक मेळूंक सुमार 150 कोटी वयर लॉस आसा. फायदो फक्त 66 कोटींचो. सगळ्यात चड लॉसात संजीवनी साखर कारखानो. गोंयच्यो अर्बन क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी लॉसात दुसऱ्या नंबरार. खासा रिपोर्ट. गोंयच्या सहकार क्षेत्राची वाड लागल्या. पुराय कॉपरेटिव्ह सेक्टर 150 कोटी वयर लॉसात. तातूंत सगळ्यांत चड मार बसला तो संजीवनी साखर कारखान्याक. कारखानो सादारण 80 कोटी लॉसात चलता. दुसऱ्या नंबरार अर्बन क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी. लुकसाणीचो आंकडो 47 कोटी. कांय संस्था सुमार 15 कोटींचो फायदो दाखयतात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक 0 प्रॉफिट आनी 7 कोटींचो फटको. फॅक्टरी शुगर फॅक्टरी संजीवनी शुगर संजीवनी ताका आमकां जे आसा न्ही ते प्रोडक्शन आसा न्ही आमचे कडेन जे शुगर केन प्रोड्यूस जावपाक जाय ते आमकां डिपेंड कांयचेर रावचें पडटा म्हणजे भायल्या स्टेटीचेर. आमचो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आहा तो जास्त असल्या कारणान ताका प्रत्येक वर्सा आमी जे प्रॉफिट आहा ते करूंक शकना. संजीवनीचो म्हाका दिसता एक्झॅक्टली हांव सांगूंक शकना पूण मोर देन 80च्या वयर आसतलो. फायद्यान वचपा खातीर प्रयत्न केल्लो पूण जालें ना तितलें. म्हणजे आमचे कडेन जितलो जाय आसलो ऊस जाय आसलो तितलो आमकां मेळोंक ना. आनी त्या खातीर आमच्या हितून जो पर्यंत आमकां ऊस आमचो ओन जायना तो पर्यंत आमकां ते हाडपाक भयंकर डिफिकल्ट वता. त्या खातीर आमचो जो गोंयचो ऊस आहा तो चड जावपाक जाय. सहकार क्षेत्रातली सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसायटींक चड फायदो ना आनी लुकसाणय ना. सर्व्हिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक 10 कोटींचो प्रॉफिट. मार्केट कोऑपरेटिव्ह आनी हावजिंग सोसायटींक 4 कोटींचो प्रॉफिट. सॅलरी अर्नर कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक 9 कोटींचो फायदो. अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांक 5 कोटींचो फायदो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.